नमस्कार. येवकार तुमकां आमच्या नव्या कार्यावळीन मंथन. ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार दवरतली वेगवेगळ्या विशयांचेर तज्ञांची मतां आनी जाणकारांचे विचार. आमचो आयचो एपिसोड आसा, ताजो विशय आसा पावर सिनारियो. आमच्या बरोबर आसात सिद्धार्थ कुंकळकार. ते एक इंजिनियर, बिझनेसमॅन, त्या बरोबर ट्रॅव्हल लवर आनी पॉलिटिशियन. तशेंच आमच्या बरोबर आसा दामोदर कोचकार. ते अल्ट्रा ऑटोमोबाईल्स प्रायवेट लिमिटेडचे मालक आसात. आमच्या आयचो जो टॉपिक आसा तो पावर सिनारियो. आतां आमकां थोडो वेळ सुद्दां लायट ना जाल्यार आमी अस्तव्यस्त जाता. पावर इलेक्ट्रिसिटी गेली जाल्यार आमच्यान रावूं नजो, बिकॉज आमच्यो बेजिकांतल्यो बेजीक सगळ्यो गजाली ज्यो डिपेंडंट आसा त्यो इलेक्ट्रिसिटीचेर आसा. आज आमी तांचे कडेन चर्चा करूया आनी जाणून घेवया तांची मतां. सिद्धार्थ बाब, तुमी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करतात, तुमी गांवगिऱ्या वाठारांनी भोंवतात, गोंयांत तशें गोंया भायरूय. तुमचें कितें मत आसा ह्या सगळ्या बद्दल? पावर सिनारियो गोंयचो आमचो कसो आसा? गोंय जर आमी राज्याची आमची टोपोग्राफी जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 67% आमचो एरिया लँड मास जो आसा तो विथ द ट्री कवर आसा. उरिल्लो 7-8% आमचो रिवरायन आसा, म्हणजे तातूंत खाजन लँड आयले, न्हंयो आयल्यो, तळी आयली. आनी हे सगळे जर आमी पळयत जाल्यार डिस्ट्रिब्युशन ऑफ पावर इज अ चॅलेंज इन गोवा. आनी डेफिनेटली द गोवा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू गेट अ गुड स्प्रेड ऑफ पावर इन इंडिया. आनी म्हाका दिसता आमचें फर्स्ट सबस्टेशन वॉज समवेर इन 1964 पणजेन आल्तिनार आयिल्लें. आनी ताज्या नंतर गोंयभर प्रसार जायत गेलो. आनी ताका लागून एक गोंयांक आमी जेन्ना पावर म्हणून पळयता तेन्ना आमी पीपल सेंट्रीक पावर पळयता, खंय तरी लोकांची गरज म्हणून पळयता. आनी जशें जशें गोंय वाडत गेलें, जशें जशें गोंयच्यो गरजो वाडत गेल्यो, इंडस्ट्री नव्यो नव्यो येत आयल्यो, तशें आमचे पावर निड्सूय वाडत गेल्यो. पूण खंय तरी जें इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जावपाचें आशिल्लें तें खंय तरी ते पेस वॉज नॉट मेंटेन्ड विथ द रिक्वायरमेंट्स. आनी म्हणून खूब कडेन म्हाका दिसता की हांव जेन्ना गांवांनी वता एकदां थंय पावर फेलियर्स जाता, लोक लायट येना. पूण मेनली द रिजन्स आर ऑल्सो दॅट खंय तरी झाडां आसता, ते ट्री लँड आसता, मॅन पॉवर रिक्वायरमेंट इज मोर. सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज वीच आर देर इन द पॉवर, बट द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग इट्स लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व दोज इश्यूज. सर, आमी जेन्ना इंडस्ट्री बद्दल उलयता, आमी खंयच्याय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गेली की आमकां व्हडले व्हडले ट्रान्सफॉर्मर्स दिसता, इन्फ्रास्ट्रक्चर दिसता इलेक्ट्रिसिटी तुमचे पर्यंत पावोवपा खातीर. सो तुमच्या खातीर तर सगळें वेवस्थीत आसतलें न्ही? आमच्या खातीर वेवस्थीत दिसता तुमकां भायल्यान. पण कितें जाता, केन्नाय पावर शॉर्टेज जाली न्ही जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी डॉमेस्टिकाक दितात ते, आनी आमचे फिडर बंद करतात प्रत्येक फावटी. लोड शेडींग जालें जाल्यार आतां गोंया पयलें आसतलें, आनी खंयच्या स्टेटीन अशें ना. गोंया लास्ट प्रायोरिटी बिजनसाक वता, कित्याक म्हाका खबर ना. पण जेन्ना पावर शटडावन कमी आसली जाल्यार आमची फिडर बंद जाता. त्या खातीर लास्ट समरान आमी गव्हर्मेंटाक कितें सांगलें की तुमी एक्स्ट्रा पावर परचेज करा एट द एक्स्ट्रा कॉस्ट, आनी वी पेड फॉर दॅट पावर. बट स्टील बिकॉज ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर परचेज करून एक्स्ट्रा पे करून पासून आमकां त्रास जाले. सिद्धार्थ बाब, आमी खूब वेळा लोकां कडल्यान आयकता मातसो लायट ना जाल्यार कितें करता काय गव्हर्मेंट म्हणून. पण आतां तांचे कडल्यान म्हाका कळटा की पुराय देशान एक्चुअली डोमेस्टीक फिडर्स बंद करता आनी इंडस्ट्रीक अनइंटरप्टेड पावर दिता. पण गोंयानूच आमकां डोमेस्टीक प्रायोरिटी दिता, अशें कित्या खातीर? नाही, आमचें एक पयलीं सावनूच सरकाराचो एक ध्येय आसा की लोकांक पयलीं सगळ्यो मूलभूत गरजो पुरोवच्यो. आनी गोंयांत तशी इंडस्ट्री पयलीं डेवलपूय जावन आशिल्ली आनी तशी मेंटेलिटी नाशिल्ली. आनी हळू हळू जशी जशी इंडस्ट्री आयली, अवर लुकआउट इज ऑलवेज रिमेन पीपल सेंट्रीक, म्हणजे लोकांक गरजो पयलीं पावता काय ना हें सरकाराचें एक सदांच ध्येय आसता. आनी ताका लागून हें जें लोड शेडींग आतां दामोदर बाबान म्हणलें की industry is given the second preference and the people are given the first preference, the Goa government also is doing the same thing. So from that point of view म्हाका दिसता खंय तरी गोवा इज नॉट अ पावर जनरेटिंग स्टेट. आमकां बाकीच्या कडेन जी पावर जनरेट जाता म्हणजे गोंया भायर जी पावर जनरेट जाता ताजेर आमकां डिपेंड रावचें पडटा. आनी दामोदर बाबान म्हणलें की आमकां चड पावर विकते घेवपाक जाय, आनी ते डेफिनेटली गव्हर्मेंट इज बायींग पावर फ्रॉम वेरियस थींग्स. आमकां आंध्र प्रदेशांतले रामगुंडम आसा थंयच्यान आमकां लॉफुली आमची पावर मेळटा, म्हणजे अवर गोवा शेअर मेळटा, वीच इज कार्टेड थ्रू कोल्हापूर ऑर डावन साऊथ सबस्टेशन्स. पूण गोंयाक हें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमकांय एक पॉझिटीव आउटलूक घेवन पळोवचें पडटलें. सो एक लोकां कडल्यान एक रिस्पॉन्स येवपाक जाय की येस वी रिक्वायर सर्टन अपग्रेडेशन, सर्टन प्रोजेक्ट्स, ऑल दॅट थिंग हॅज टू बी देर.
जेन्ना युजली डोमेस्टीक लेवलाचेर शटडावन अनावन्स करता तेन्ना आदल्या दिसाच सगळें करून तयारी दुसऱ्या दिसाची दवरता. सो इंडस्ट्रियल लेवलाचेर अशें कितें पॉसिबल आसा? इंडस्ट्रियल लेवल पयलीं जर सांगलें जाल्यार वी कॅन प्लॅन, वी कॅन पुट ऑन जनरेटर. पण चडशी पावर शटडावन कितें जाता कळनासतना खुबश्या फावटी ट्रीप जाता. इवन 1 मिनीट पासून जर पावर गेली न्ही फॉर अ इंडस्ट्री वीच इज अ प्रोसेस लायन इंडस्ट्री, जाल्यार फूल प्रॉडक्ट तुजो आसा पळय तो डॅमेज जाता. आतां प्लास्टीक इंजेक्शन घे तूं, भितरले सगळे लायट गेली जाल्यार सगळें घट जाता. सो परत क्लीन करपाक तांकां अर्द हाफ एन अवर 1 अवर परत क्लीन करपाक लागले. एम्प्लॉयर सगळे बेकार उरले. सो दॅट लॉस बिकम्स टू मच. आतां सिद्धार्थ बाब म्हणटा पळय सिट्युएशन कॅन बी इम्प्रूव्ड. इट्स अ व्हडलें रॉकेट सायन्स न्ही ती. पावर इनकमींग पावराचो तितलो इशू ना. एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा कॉस्टान मेळटा. आतां ओपन ग्रीड आसा न्ही, यू कॅन परचेज दॅट हायर कॉस्ट. आमचो मेन इशू म्हणटा तो आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर जे पयलीं घाल्लें ताचेर इम्प्रूवमेंट ऑर अपग्रेडेशन जावंक ना. ट्रान्सफॉर्मर ते 25 वेर्ना जेन्ना स्टार्ट जाल्ली तेन्नाच्यान ट्रान्सफॉर्मर तेच आसा. फॅन लावन पळय गरमेन आमी फॅन लावन थंड करता तशें ट्रान्सफॉर्मर आसा. सो एक फावटी जर एक ट्रान्सफॉर्मर गेलो जाल्यार सगळें शटडावन जातलें. अशें बॅकअप अशें कांयच ना आमचे कडेन. सो वाय दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्मेंट कॅनॉट बिल्ड अप ताचेर विचार करपाक जाय. तुमचे हे जे प्रश्न आसा ते तुमी गव्हर्मेंटा मुखार किंवा रिलेटेड मनशां फुडें प्रपोज केल्ले तुमचे प्रॉब्लेम्स? प्रत्येक पावर मिनिस्टर येता तेन्ना केलो. पण मेन इशू आतां सांगपाक गेल्यार कितें जाता पळय, बेजिकली गोवा गव्हर्मेंटाचे पावर बील आसा, ऑल इनकम आसा पळय इट गोज टू डायरेक्टली टू द ट्रेजरी. एज पर JRM नॉर्म पयशे एक्चुअली कॉर्पोरेशना कडेन आसपाचे. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जर तुका कितेंय करपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या फायनान्स डिपार्टमेंटान परमिशन घेवचें पडटा फायल क्लियर करपाक. आतां पळय आमची ड्युटी काडटात ते इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी. आतां परत स्ट्रीट लायटाचे परत 0.08% सगळ्यांक बिलान एक्स्ट्रा आले. पण हे पयशे मोडटले जाल्यार डायरेक्ट पावर मिनिस्टराक पासून पावर ना हें करपाक. टेंडर कार्ड गव्हर्मेंटा कडेन पयशे आल्यार ते येतले. सो ती सिस्टम मातशी जाग्यार उडयल्यार जातलें, कित्याक जावचें ना. हाका लागून तुमकां दिसता की खूब इंडस्ट्रीज गोंयांत येवपाक फाटी फुडें सरता काय? ऑफकोर्स हय. कित्याक आतां पासून कितें जाता पळय, आतां फूल कॅपेसिटी फूल जाल्या वेर्नाची पावर कॅपेसिटी. इवन ड्रॉईंग केबल लायन आसा पळय जी फोंडेच्यान इट इज ओवरलोडेड. आतां आमी SEZ 24 लाख विकपाक सोदता. थंय इंडस्ट्री आयल्यार आतां आसा तितल्योच इंडस्ट्री तितली पावर रिक्वायरमेंट आसतलो. ताका प्लॅनिंग ना इन्फ्रास्ट्रक्चराचें. when you sell the plot simultaneously you have to plan for the infrastructure upgradation न्ही. तें जावंक ना. आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटी जे सबस्टेशन आयला इट कॅटर्स टू मार्मागोवा, मागीर फातोर्डा, माजोर्डा सगळ्याक कॅटर करता. सो पयली प्रायोरिटी डोमेस्टिकाक वता ते म्हणटात तशें. सो लास्ट प्रायोरिटी म्हणजे एक्स्ट्रा पावर उरली जाल्यार आमकां. आनी नवी कनेक्शन कोण जाय तशें दीत आसा आतां. सो पयलींचे जे आशिल्ले तांचेर ते लोड येता. सिद्धार्थ बाब, गव्हर्मेंट म्हणटा की आमी नवे इंडस्ट्रीज हाडटले गोंयांत, नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्रीज हाडटले जाका लागून पोल्युशन जावचें ना आनी खुबश्या गोंयकारांक जॉब मेळटलो. पण अश्यो जर नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्रीज आमी गोंयांत हाडटली जशें की IT सेक्टरांतल्यो जाल्यार तांकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय जाय. आनी सद्या अशी परिस्थिती आसा की आसा ते पावर ज्यो इंडस्ट्रीज आसा तांकांच पावना. सो हें कशें कितें पॉसिबल जातलें? आमी जर पळयत जाल्यार गोंयांत 550 मेगावॉटाचो एक पीक डिमांड आसा. आनी दीस वी केटर थ्रू वेरियस अदर पावर सेक्टर्स, पावर स्टेशन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स. आमी पळयलें जाल्यार गोवा हार्डली प्रोड्युसीस 2-3% पावर आमी प्रोड्यूस करता. आनी बेजिकली दॅट इज फ्रॉम द सोलर वीच इज नॉट व्हेरी एफिशियंट इन गोवा. आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर 2 कडल्यान तयार करपाक जाय. एक म्हणजे पावर गोंयांक हाडपाक आमकां तयार करपाक जाय जी आमची फ्युचर रिक्वायरमेंट आसतली. म्हणजे जशे प्रकल्प तानमाराचो आयलो, म्हणजे मोले साकून जी पावर लायन येता. आनी जर गोंयचे जर आमी टोपोग्राफी पळयत जाल्यार गोंयांक सगळ्याक वेस्टर्न घाट आसा. म्हणजे खंयी जर रेस्ट ऑफ द कंट्रींतल्यान गोंयांक जर येवपाक जाय जाल्यार आमकां घाट देंवचोच पडटा. सो हे आमी एक अत्यंत एम्बिशियस प्रोजेक्ट हातान घेतिल्लो आसा तानमाराचो, जो एडिशनल पावर लायन्स गोंयांक सेल्फ सफिशियंट करपा खातीर. आनी दुसरें दामोदर बाबान सांगलें तशें की लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे गोंयांक पावर आयली की पावर ती कशी एफिशियंटली डिस्ट्रिब्यूट करप.
फेल सेफ मेकॅनिझम, म्हणजे जर एक कितें तरी इक्विपमेंट जर फेल जालो जाल्यार तो दुसऱ्या हाजेर कसो सर्वायव जातलो हें सगळें डिझायन करपाकूय हें लागता. डेफिनेटली हाका सगळ्या कारणाक लागून हें सगळें जर करतलो जाल्यार पयशांची गरज आसा. एंड इफ यू रियली सी, गोवा इज द लोवेस्ट पावर टॅरिफ स्टेट. म्हणजे दिल्लीक पसून जे फ्री पावर म्हणटा थंय मिनिमम बिलिंग युनिट इज 5.5 रुपीज. गोंयांक ते ₹1.75 आसा आयचे घडयेक. तर म्हाका दिसता खंय तरी कंज्युमर इट्स अ चिकन ऑर द एग. हांव जर थोडेशे चड पे करतलो जाल्यार म्हाका बरी पावर मेळटली, पे करचो ना जाल्यार पावर फेल जातली. सो इट्स अ चिकन ऑर एग. आनी उदो दामोदर म्हणलें की देर आर पावर ऑल्सो इज अवेलेबल. सो आय थिंक इंडस्ट्री ऑल्सो should come in front and say that okay fine, we will buy at the market rate. Let us not subsidize it. Let us buy at the market rate, and the government also will get that much relief out of it. So all the stakeholders have to work together, right from the local consumer, who's a household in Goa, the electricity department, the government, and the industry. I think all of them have to come together to find a solution to this issue. I think एक point तुम्ही काढला पळय, industry should come up and pay extra म्हणटा. Actually तुमका figure जर पळयला न्ही, industry is paying much higher than what you are purchasing. The average जर rate काढलो तुम्ही purchase करता power पळय, domestic consumerची जी set off आसा, that set off comes from the industry power. Yeah, I agree. In the normal course of action. All course. But when you require a power beyond the sanctioned power, you have to pay to get that power. You have to pay almost 9 to 12 rupees per unit. That is only in case of summer. Hi, summer. That's what I'm talking. Even otherwise, when the peak load crosses the sanctioned load, you have to pay more to get that load, which is almost 9 to 12 rupees per unit. Sometimes it goes as high as 15 rupees per unit. So at that time, I think it will be even beneficial if all the stakeholders come together and say that okay, fine, let me also bear that brunt, so that it is not a one-sided affair. पण आता कितें आहा, there is no clear, transparent, your figure is not clear न्ही. See, governmentan जर figure काढलो, बाबा this is their cost of the purchase, this is their cost of the supply, and त्यातून mismatch झाला, of course we will agree to it. Definitely, I mean, I agree. But now what is happening, entire fund is going to the treasury. There is absolutely no calculation or figures. See, last time पासून आम्ही फिगर घेवपाक प्रयत्न केले. फिगर घेऊन आम्ही इतले पासून डिसाइड केले की बाबा हे इतले एक्स्ट्रा पैसे आम्ही पे करतले, आणि we paid for 4 months. But everybody were after me, because after paying also the quality of power was not good. There were lot of shutdown. So हांव पयली कितें म्हणटा, पयली infrastructure upgradation करपाक, that is the main thing. Absolutely. You correct the infrastructure, then you talk about paying extra. See, we won't mind paying extra if you give us a quality power, because people were paying 17 rupees to Reliance to get a quality power. Why industry won't pay now? You give us quality power, we will see that we whatever difference is that we'll pay. If it is righteous, the calculation should be transparent, and we will pay. And definitely it's a welcome step. म्हणजे दामोदर म्हणले तशें की industry also is willing to chip in wherever needed. It's a very good statement from the industry side. I really welcome it. And I think we have to find a solution to it with the people together. Because नाल्यार खंय तरी एक प्रोजेक्ट जर घालत, इवन आता कितेंय जर प्रोजेक्ट पसून घालत, जर सबस्टेशन पसून हाडपाक गेलो म्हज्या गांवांक नाका, म्हज्या गांवा भायर घाल, हो जो एटिट्यूड गोंयकारां मदीं आयला तो खंय तरी म्हाका आमी पयस करपाक जाय. And if you really see from the environment point of view, Goa is per capita wise the highest generator using state. Generator means diesel. Diesel means pollution. So हे जे environmentalist थोडे जे झाडां कापपाक आनी हे कापपाक लायन हाडपाक जे ओपोज करता, तांणी हो ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट पळोवपाक जाय की why Goa is using generators. Instead of that, can we have a proper infrastructure, set it up, and then reduce diesel use? So all this has to be holistically looked at. But that part is cleared by Supreme Court. You can get the power line through the existing line. But existing also has some difficulties, so they are overcoming that now. सर, आम्ही आता इलेक्ट्रिसिटी बद्दल उलयता, दुसऱ्या तरेनी आम्ही एनर्जीज टॅप करू शकता. इज इट पॉसिबल इन गोवा? लायक आम्ही सोलर एनर्जी टॅप करू शकता, किंवा देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज जे खंय तरी आमची जी रिप्रोडक्शन आसा ते इन्क्रीज करू शकता, आणि सध्याच्या हातून परिस्थितीन थोडो फार रिलीफ मिळू शकता काय कितें? सध्या पळय, मेनी इंडस्ट्रीज हॅव गॉन फॉर सोलर ऑन द रूफटॉप. खुबशे इंडस्ट्री केला, पण एक तातूंत कितें पॉयंट काडलेलो की एक कंडिशन घाल्लें, तुजो लोड आसा पळय कितलो,
तितलेच तुका सोलर पावर घालपा जाता. That needs to be removed. I had told last power minister also, because that condition why they had put, because they thought that many people will come up because of the subsidy. Nobody will buy it, Lot of right. come. Now why the public general domestic consumer is not coming to put solar? Because their cost is minuscule. It doesn't become practical for them to put a solar. But industry of course can go ahead. The industry who are having huge surface area, rooftop, if you allow them to go up to whatever, irrespective of what is their consumption, then they will put the solars, and then you can benefit them, in return. That power can be connected to the grid. सो इव्हेंच्युअली म्हाका दिसता आमच्या डिस्कशनांतल्यान अशें दिसता की खंय तरी सिस्टमान थोडोफार चेंज करत जाल्यार इंडस्ट्री आनी डोमेस्टीक आनी सरकार हाच्या मदली फ्लुएन्सी चड बऱ्या तरेन सिस्टम एटिट्यूड हे सगळे आमी म्हाका दिसता खुबशे आमी ड्रास्टिकली चेंज करपाक जाय. खंय तरी लोकां कडल्यान देर शूड बी विलिंगनेस टू इवन पे अ स्लायटली मोर चार्जीस. See, I agree, we are cross-subsidizing with the industry, and that is why that clause of solar installation up to the load only is there. Because तांणी जर चड प्रोड्यूस केले जाल्यार मागीर गव्हर्मेंट तांचे कडल्यान सबसिडी म्हणजे क्रॉस सबसिडी करपाक शकचो ना. सो आय थिंक दीज आर ऑल इश्यूज विच वी नीड टू होलिस्टिकली लुक एट. द लोकांची मनाची तयारी जाय. जर आमकां जर क्वॉलिटी पॉवर जाय वी हॅव टू ऑल्सो पे अ लिटल मोर. आय एम नॉट सेइंग वी पे लायक दिल्ली, म्हणजे ते फटिंगपणाचे धंदे न्ही, फुकट दिवपाचे आनी मागीर ₹5.5 चार्ज करपाक तेही नाका. पूण रिजनेबली जर आमी पे करपाक शकता, वॉट एवर वी आर बायींग, इवन इफ यू कॅन पे विथ दॅट हें, जाल्यार म्हाका दिसता लॉट ऑफ इश्यूज वील गेट रिजॉल्व. म्हणजे जे आमचे जे एक्टिविस्ट 5 पैसे 10 पैसे वाडयल्यारय जे बोवाळ करता, म्हाका दिसता वी हॅव टू बी फेअर इन अवर एटिट्यूड एंड वी हॅव टू बी फेअर इन अवर लुकआउट. Main thing is there has to be communication between all these three. Yes. You should not feel that this fellow is against me or this fellow is against me. We are giving genuine solutions. You should not treat us that we are, opposing something or whatever it is. So if you come on table, all three people understand what is the difficulty and try to sort it out. That is what we did last time when the summer power issue was there. Verna issue was there, yeah. Last means entire Goa, they just put a circular saying that you will have a shutdown for so many hours. And it was luckily that time Sudhin Baban power within 2 days government acted. 2 days government acted and then we put the thing in order. Shutdown was cancelled for the entire season. But unfortunately till now government has not geared up for the next season. But I see a glimmer of hope, definitely. I mean, the power minister, what we have got is experienced minister. He knows the issues at hand and he knows to find solutions. Our CM is also young, industry oriented, and he knows what is required for Goa. And I am very sure, म्हाका दिसता की दोघे जाणांचे मेळून आणि with the stakeholders like industry, the domestic consumer, the department and the government, all this we are definitely going to find a solution to this. जेन्ना आमी फुडल्या 10 वर्सांचे चिंतता, आतां आमी सद्याच्याच परिस्थितीन इतले आसा, सो अशें कितें प्लॅनिंग आसा की फुडले एक 10 वर्सां किंवा 15 वर्सां जशें जशें लोकसंख्या वाडत आसा, जशे जशे नवे उद्योग येत आसा, तशें जशें आमची रिक्वायरमेंट खूब वाडत आसा, सो फुडें 10 वर्सांनी अशें सरकारान कितें प्लॅन केला की ही जी इन्क्रीज्ड रिक्वायरमेंट आसा ती पुरेपूर ते पुरोवपाक शकतले? एक म्हणजे बेसिक म्हणजे आमचो जो लोड रिक्वायरमेंट आसा, म्हणजे फुडलो 35-40 वर्सांचो जो आमी प्रोजेक्शन्स आसा, that is going to go up to 900 megawatts. That is what is projected for Goa. म्हणजे आता 550 मेगावॉटांतल्यान आनीक 400 मेगावॉट येवन ते 950 मेगावॉट जातले. अँड टू केटर टू दीस देर आर 2 pronged स्ट्रॅटेजीज. म्हणजे एक आता पणजेचे आता एक म्हणजे आमी एक कोलवाळी लायन येता कोल्हापूरच्यान, तशीच आमी साऊथ गोवाक लागून आता ती मोल्याच्यान येता पळय ती लायन घालपाक सोदता. सो गोवा विल बिकम फेल प्रूफ फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ द पॉवर रिसिव्ड बाय द स्टेट. तर एक मेजर तें जालें. आणि दुसरे मेजर्स थ्रू वेरियस लायक पणजे सिटी, म्हणजे पणजेक आमकां स्मार्ट सिटीचे फंड्स मेळिल्ले, अँड विथ दॅट वी हॅव डन अ व्हेरी फेल प्रूफ मेकॅनिझम फॉर पणजे. वी हॅव लूप्ड ऑल द ट्रान्सफॉर्मर्स. खंयचोय एक ट्रान्सफॉर्मर बसून जर फेल जाता म्हज्या वेळार जाल्यार ते इट कॅन बी पॉवर कॅन बी रुटेड फ्रॉम अदर्स. वी हॅव इम्प्रूव्ड ऑल अवर सबस्टेशन्स. पणजेक फुडले 40-50 वर्सांक कांयच करपाची गरज ना. वी हॅव गॉट 20 MVA ट्रान्सफॉर्मर्स, 3 of them. So we have got ample power for Panje, all looped power, all the latest technology we have adopted for Panje, and I think this has to be replicated. The second step what is required is underground cabling, which is the expensive proposal. But our minister has said in many platforms that yes, the state government is looking at it, and every constituency, every major power center is going to get a
underground cabling, which will be even better efficient and more stable power supply. So all these steps the government is taking. It is only the lookout of the attitude of the people, how they receive it. Unnecessary opposition should not be made. कोणतरी कोर्टान धांवता जे ओवर एक्टिविजम आसा तेही मातशें आमकां थोडेशें आमकां दवरचें पडटलें, कित्याक आमच्या फुडल्या पिळगेक लागून जर आमी पळयतले जाल्यार आमकां हें सगळें प्लॅनिंग करचें पडटलें. सर, तुमचे कितें सजेशन्स आसा की हे फुडें फ्युचर 10 years 30 years खातीर कितें इम्प्रुवमेंट करपाचें, तुमचे कितें थ्रू इंडस्ट्री कितें सजेशन्स आसा? आतां ते अंडरग्रावंड केबलिंगा बद्दल उलयले. हांवें अजून पर्यंत पळयलां की अंडरग्रावंड केबलिंग चडशें जो पावर मिनिस्टर येता पळय ताच्या कॉन्स्टिट्युशन पयलीं जाता. आमी वेर्ना कितले तेंपाच्यान अंडरग्रावंड केबलिंग मागता, बारीक युनिट एटलिस्ट बारीक युनिटाचे क्लस्टर अजून पासून जावना. दिगंबर कामत जेन्ना पावर मिनिस्टर आशिल्लो पळय तेन्ना प्रॉमीस केल्ले, अजून जावना. सो हांव कितें म्हणटा, देर शूड नॉट बी अ स्टेप ट्रीटमेंट, स्टेप मदली ट्रीटमेंट टू इंडस्ट्री. यू हॅव टू, बिकॉज इंडस्ट्री इज ऑल्सो गिवींग यू रेवेन्यू. Definitely. Yeah, so government has to think on both sides. We don't say that you don't do for the general public, but at the same time you should give equal importance to the industry. And if, as you said, if more industry has to come, then the existing industry has to survive. आता तुम्ही म्हणले तशें प्रत्येकाक कशें जाय, म्हज्या मोबायलाक सिग्नल येना, म्हज्या मोबायलाक सिग्नल जाय, पण म्हज्या गांवांत टावर नाका. वो एटिट्यूड ह्याच्या खातीर म्हाका दिसता आमचे प्रॉफिटा पेक्षा लुकसाण चड जालां. कित्याक दिसता तुमी की तुमकां की प्रत्येक जाण प्रत्येक प्रोजेक्टाक कित्याक ओपोज करता? म्हाका दिसता खंय तरी ह्यांनी हे सगळे गोंयकार ओपोज करना. म्हणजे जे मोल्याचो जो ऑपोजिशन आशिल्ले ते काही जाण मेळून करताले. मागीर तांचो कसलो वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्लो तो हांव नकळो. हांवूय एज यू इंट्रोड्यूस मी, आय एम ऑल्सो ग्रीन एट हार्ट. I have traveled in nook and corner, I have trekked in deep forests. So I also value forest, I also value nature. पण हाजो अर्थ हे न्ही की our sustenance should not be looked at. The sustenance should be of the nature as well as of the people, the population. So we have to plan for our population. आणि ताका लागून जी मेजर्स आमी घेवपाक जाय ती म्हाका दिसता आमी घेवचीच पडटली. Even at a little bit cost of environment which has to be made up somewhere else. If I am cutting one tree, I have to make sure that the government plants 5 more trees in some other location, which is possible and which is the government is doing. So म्हाका दिसता it is basically the requirement that आमी खंय तरी पॉझिटिव्हली प्रोजेक्टा कडेन पळोवचें पडटलें. आमचो एटिट्यूड आमी थोडोसो चेंज करून आमी पॉझिटिव्ह एटिट्यूड करचो पडटलो की बाबा हय 10 पैसे जर हांव जर चड दिता और 20 पैसे चड दिता तर डेफिनेटली गव्हर्मेंट इज गोइंग टू गिव मी अ बेटर पॉवर. I think that needs to be ingrained in our minds. If the project is coming in my neighborhood, in my backyard, then yes, it is for my future generation. म्हाका दिसता आमी हो एक एटिट्यूड दवरून आमी फुडें पळोवचें पडटलें. तुमच्या ह्या सगळ्या संभाशणांतल्यान म्हाका कळून येता की आमचे गोंय खूप ल्हान आशिल्ले तो पर्यंत सगळे ओके आशिल्ले की एक ल्हान भुरगें फक्त दुधाचेर जगता. जसजशे ते भुरगे वाडटा तशी ताजी नीड वाडटा आनी एक पालक म्हणून आमी ताका जे जे जाय पडटा गरज पडटा ते दिवचें पडटा. जसजशी आमची लोकवस्ती वाडटा, आमचे उद्योग धंदे येतात, तशी पावराची गरज आमची वाडत रावतली. ह्या पावरा खातीर तरतूद करची पडटली. फक्त इतलेंच लक्षांत दवरचें पडटलें की जेन्ना ही तरतूद करता तेन्ना लोकांक आनी पर्यावरणाक कमीत कमी हार्म जातले. तुमी आयज आमचे बरोबर आयले ताका लागून तुमकां धन्यवाद दोगांकूय. आमची ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयता. परत मेळुया. तो मेरेन देव बरें करूं.